मुरगाव नगरपालिकेच्या गार्डनाची वाईट परिस्थिती झाल्या। गार्डन म्हणटकच सगळेकडेन हिरवीचार, मनाक शांत आणि प्रसन्न करपी झाडां, फुलांची झाडां आणि थंड वातावरण। गार्डन म्हटल्यारच एक वेगळेच जग। आता हे मुरगाव पालिकेचे गार्डन पळयात, कितले सुंदर आसा ते। आता हेच पळयात हांगा कसले बाटले उडयल्यात ते। हांगा पळयात कितें चल्लां तें। पळयात कितली सुंदर आसात ती। पळयात लोक कितें म्हणटात ते। मुरगाव नगरपालिकेच्या ह्या गार्डनान कसले व्यवहार चलतात ते। म्युनिसिपालिटीचे गार्डन जे आहा पळय हांगासर वास्को, थंयसर इतल्यो एक्टिविटीज चालू आसता। स्पेशली रातच्यो हांगासर लोक येवन सोरो पितात, बाटल्यो हांगा उडयतात। स्मोकिंग चालू आसता, तर ते सिगरेट ओडटा काय कितें गांजा रस ओडटा तें आमकां खबर ना। सेम वे हांगासर कपल्स येतात डेट मारपाक, आनी पयलीं आमकां हांगासर फुलां दिश्टी पडटालीं। आतां नाका जाल्ले युज्ड आयटम्स हांगा पडलेले आसता, आनी हे एक डॅन जाल्लेले आहा फॉर इलिगल एक्टिविटीज इन वास्को। हांगासर रातचो वॉचमॅन आसता काय ना तेवूय आमकां खबर ना। गलत भी है, खुद को भी सोचना चाहिए जो भी कर रहा है ये। मतलब फिर ऐसे सब लोग फैला के जाएंगे फिर तो हो गया ना। तो ऐसे किसी को नहीं अच्छा लगेगा शाम के टाइम, सुबह के टाइम जो भी है वॉचमैन चाहिए, रहना बट चाहिए। वॉचमैन भी होना चाहिए देखने के लिए। इधर वॉचमैन नहीं था। इधर मेरे को तो नहीं दिखा, भाई साहब बैठे हैं, पता नहीं वॉचमैन है क्या है। 1913 बांदिल्लो गार्डन एका मातसो पासून मेंटेन केलो ना हांगा सेक्युरिटी गार्ड आसा। जाल्यार सांगपाचें इतलेंच की जे राती हांगा इलिगल एक्टिविटीज जाता आनी कितें कितें बुरशेपणां जाता, लोक पिवपाक बसता, हे सगळें जावप न्हू। आनी म्युनिसिपालिटी हेचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय। गार्डन हे लोकांक विसव घेवपा खातीर आसता। विसव घेवपा खातीर आयिल्ल्या लोकांक हे असले बुरशे प्रकार दिसतात। हे नाका आशिल्ले प्रकार नगरपालिकेन आणि पुलिशेन बंद करचे अशी मागणी लोक करतात। हांव मागता आमचे चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाची। हे गार्डन जे आदी मेंटेन्ड आसतले तशेंच तेंच्यांनी मेंटेन करचे। सायडीक रेलिंग्स आसा तेवूय तुटलेले आसा। हांगा फुलाची झाडां कमी, पूण हांगासर नाका जाल्ली झाडां वाडलेली आहा। आनी मेन म्हटल्यार जी इलिगल एक्टिविटीज जे हांगासर चालू आसता तेचेर बंद जावपाक जाय। आनी सेम वे हांव मागता वास्को पुलिसां कडेन बीन तुमी रावंड मारता भायर दुसऱ्या जाग्यांचेर, बरी गोश्ट। सेम वे हांगासरूय तुमी CID येवन हांगासर जे कोण इलिगल कामां करता तांकां उखलून व्हरपाचे। गार्डनान लोकांक जावपी त्रास आणि लोकांनी उक्तायल्ली तांच्या मतांचेर तोडगो काडपा खातीर आमचो वास्कोचो रिपोर्टर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक मेळ्ळो। बेगीनच गार्डनाक आडो करपाचें उतर नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान दिला। आजमेरी जातात म्हणटरी हांवें डिसायड केला की ताका जाळी मारपाची सगळ्या गार्डनाक, म्हणटच ते मातशें कंट्रोल जातलें। आनी वॉचमॅन बीन कितें करता? वॉचमॅन आसात आमचे, पूण एक दोन वॉचमॅन जावन ते परते तुका वयल्यान उडी मारून पळय लोक येता तांकां कंट्रोल करपाक शकना, म्हणून हे सोल्युशन ताका म्हणटा तें जाळी मारपाचें। सो देर वील बी ओन्ली वन एक्सेस टू एंटर इन दॅट गार्डन।